मंगळारा पुराय राज्यान देवळांनी रामनवमी म्हळ्यार देव रामाच्या जल्माचो उत्सव मनयलो। त्या निमतान भाविकांनी देवळान आशीर्वाद घेवपाक गर्दी केल्ली। पळयात बेती रामनगर आशिल्ले रामाचे देवळांतलो रामनवमीचो उत्सव। आमी हांगा रामनवमी मनयता। आमी हांगा रामनवमी कशें मनयताले आदी पयलीं आमी एक आंब्यापोंदाक पुजा करताले। सकयल पुजा करीत 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 वयर पावले आमी। तेन्ना इल्ली लोकवस्ती वाडली हांगा। पुजा जाताली ती इल्ली इल्ली वयर पावली आनी लास्ट हांगा पर्यंत एंड जाली। आनी हो आमकां जो हांगा भाडकार आसलो पळय तेणें आमकां हो जागो डोनेट केला। म्हणजे हांगा सगळे प्लॉट केले आनी हो एक जागो देवाक म्हणून डोनेट केलो तेणें। आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हणजे हो रामाचो जल्म न्हू तो आमी मनयता। आतां आमकां चड तेंप जावना हांगा मनयता। आमकां जवळ जवळ 8 वर्सां सुमार जाली। पयलीं आमी बेश्टी पुजा करताले सांजचे हांगा लोक प्रसाद घेताले। ह्या 40-45 वर्सांक पुजा करताले आनी लोक प्रसाद घेताले। रातचें भजन किर्तन आसतालें। आतां मातशें लेटस्ट जालां। आतां लोकांक तें भजन किर्तन कमी जालां आनी लोकांक आतां मातशें फॅशन जालें। आमी तरी भजन किर्तन हें चालूच दवरलां आनी आमचो सांजचो पुजा जातली 4 स्टार्ट ती संक सोंपतली। पुजा सोंपोवन आमचो प्रसाद जातलो। प्रसाद जावन आमची मातशी पावणी जातली आनी मागीर आमचो ऑर्केस्ट्रा जाता। आयज रामाचो दीस आनी आमी 12 सुमार हांगासर रामाक पाळण्यांत घालता आनी पाळण्यांत जातकूच हांगा सगळे हो महिला मंडळाचो कार्यक्रम। सगळे बायलां हांगासर जमतात आनी ते एका रामाक पाळण्यांत घालून ते पाळण्याचे जो हे आसता न्हू कितें म्हणटा तेका रिकॉर्डी ते म्हणटा। आनी हेच्या उपरांत आमचो आतां मागीर 4 सुमार हे जातलो पुजा जातली सत्यानारायणाची पुजा। तेच्या उपरांत हो नादव तलकडे म्हणटा तो पुजेक बसतलो आनी तेच्या उपरांत 5 सुमार आरती आसतली आनी रातचे मागीर 7 आमचो ऑर्केस्ट्रा हो आयचो आमचो दिसाचो कार्यक्रम।